got about 1,500 passengers are there and 500 crews. Okay. This is the first cruise of the season. As you all aware that after COVID, cruise industry is totally affected. Now we hope so after this one, following the complete protocol, we ensure that cruise service will be streamlined. And now it has come to Goa, again we go back to Goa. The first call is 1,500, it's a very good sign. Hope so it will improve. We got a good chance. Sir, will there be an exchange of plaque because the vessel is come for the first time? This is our normal practice. Every new cruise comes, we exchange flag. We are doing. How advantageous is this cruise vessel for the Mormugaon port considering the business part of it, sir? See, as you are aware that the cruise business itself is the government of India's premier project. For that, port has already slashed the rates, and we are developing an international cruise terminal also at 100 crore rupees. As per as a cargo ship, cargo port, cruise business may not be very lucrative. Still, as a social responsibility, we are doing it. It is good for the region. It is good for Goa. कोस्टल क्रूज लाईन सुरू झाले ही बॉम्बेच्यान सुरू झाले बॉम्बे तेंच्यांनी 2-3 कॉल्स केल्या बॉम्बे टू कोचीन मागीर लक्षद्वीप केल्या आतां हांगा येयल्या बॉम्बेच्या आनी गोंयान तिचे अबावट 58 कॉल्स आहा कंटिन्युअसली आनी आतां बरीच एक गजाल म्हणजे 1,591 पॅसेंजर्स आसात आनी क्रू अबावट 600 आसात क्रूज इज टेकिंग अप म्हणजे हो नंबर वाडत वतलो जे मार्केट ट्रेंड वयता त्या हिशोबान दिसता की हें वाडत वयतलें आणि आता पळोवया की अजून फुल्ली SOP भितर रिलॅक्सेशन जावं ना त्या खातीर सगळे पॅसेंजर देंवतले काय ना ते हे ना आनी मोस्टली फर्स्ट कॉल आसा ते मोस्टली प्रमोशनल कॉल आसा त्या खातीर पॅसेंजर देंवतलेच अशें कांय अजून ना जे पर्यंत शिपार चडना तो पर्यंत आमकां कांय कळचें ना शिपार चडल्या उपरांत आमकां सगळें डिटेल कळतलें आनी दे आर ऑल्सो हॅपी परत 1 तारखेक हांगाच्यान बोटीचेर व्हडलो इव्हेंट जावपाचो इट इज लायक व्हडलो म्युजिकल शो जावपाचो त्याच्या खातीर भरपूर इक्विपमेंट्स बी सगळे येवपाचे सो फर्स्टाच्यान तेंचे फूल गियर अप जातले आनी पॅसेंजरूय वाडपाची शक्यता आनी तेन्ना पॅसेंजरूय देंवतले आतां प्रेझेंटली तितले कांय पॅसेंजर देंवपाचे अशें कांय ना एकूच टूर ऑपरेटर कोण तरी तेंच्यांनी अपॉयंट केला 50 पॅसेंजर कन्फर्म जाले की ते देंवतले म्हणून मागीर भोंवपाक गोवा आनी अबावट 75 पॅसेंजर हांगा आतां जॉयन जावपाचे आतांच खबर येयले आनी हेतून एक क्रूज येयल्या त्या खातीर हे सगळे पोर्टानूय बिझनस सुरू जाला हांगाय कितें गोंयकारांकूय आमकां कितें तरी बिझनस मेळटलो We have 58 calls of this beautiful vessel calling ports of Goa, and hope to look it's successful, so that we also everyone around associated with this business are also successful.